दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मोरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जावं. नमान मोरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सरल्ल्या बावर्त्या पासत मागणे सासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची बेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना बेटोवच्या सोमेस्तिराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक. जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गां दितां. अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो
म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना, म्हजे सोब, म्हजे आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मानाक, म्हज्या पातकांच्या पारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस्त पातकां, म्हज्या पातक्याची काकूळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सैबा तुजी कोरपा. आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पातक्याची काकूळट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता. आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता. तुज्या अती मोगाच्या पोताची आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा
आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा काकूळट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा काकूळट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा काकूळट आमची कर. आता आमी देवाचें उतार आयकुया. सामातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 18 वाक्य 15 तावन 20 पर्यंत. तुजो भाऊ सूख करीत जाल्यार तूं वोस आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगाता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक पिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत साबेक कळय. आनी तो साबेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक आनबावडत्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हूण लेखून ताका सोडसोड. देखून सतस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गीय बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गीय सोडोवन आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीनचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदगत. आमी मनशां एकामेकाच्या सांगातपणान जियोंक सर्व प्रयत्न करूंक आयची सुवार्ता आमकां उलो दिता. मनीस समज जिवी एकसुरो तो जियोंक शकता, तरी एकसुरे जिणेंत जिविताचे परिपूर्णतेक तो पावोवंक शकना. हेरांची ताका गरज आसा. पेल्याचेर ताणें एक न्हय आनी एक रितीन अवलंबीत जायचें. अशें जियेतना थोडी सोडदोड करचें आवश्य जाता. नांतर सांगाता जियोवचें कश्टांचें. म्हजो पेलोस म्हजें यमकोंड म्हूण चिंचेय आसूंक पुरो, पूण असलें धोरण मनशापणाचें लक्षण न्हय. सांगाता जियेतना थोड्या प्रमाणाचो मनस्ताप आडावंक कश्ट. ह्या वेळार आमी कसलें मेट काडीचें तें सुवार्ता विवारून सांगता. एकल्यान राजसंधान करूंक जायनातल्या वेळार हेरांची मजत घेतल्यार बरें जायत. जशें दोग वा तेग सांगाता मागतना सरस्पर तांचे सांगाता आसता आनी तांचें मागणें आयकता, तशें दोग वा तेगा मदें ना समाधान आसले कडेन समाधान हाडूंक प्रयत्न केल्यार तांतूं बरेंपण जातलें. सांजुजेक बुधवाराचे मागणे. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा, आमच्या सडवणदरा जेजूची आनी ताच्या माये मरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतन घेवंक तुवें भाग्यवंत जुजेक विंचलोय. तेच परी तुवें ताका आख्या पवित्र सभेचो, आमच्या दियेसेजेचो आनी आमच्या गांवाचोय शारोती नेमलोय. ताच्या आदारान सडवणदाराचें जिवीत आमचें थंय वाडत वचो आनी सोमेस्त मनशांक तांची सडवण पावो. सक्कड कुटुंबाच्या वडिलांनी
भाग्यवान जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळोवंक आनी सोमेस्त वावराड्यांक तांच्या कामाचो प्रतिफल मेळोवंक तुज्या कृपेचो आदार दी म्हूण आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सांजुजेक समर्पण. ये भाग्यवंत जुजे, तुज्या आनंदाच्या व्हडपणा खातीर, तुज्या विनतेचे पदवे खातीर आनी तुज्या आपुरबायेच्या शेकायपणा खातीर मान आनी मोग फावो जाल्ल्या आपलो पोस्को बाप जावन विंचून काडलेल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आनी आपलो अदीक निश्कळवंत पती जावन तुका विंचून काडिल्ले मरये मुखार हांव तुका आज म्हज्या कुटुंबाचो आनी म्हज्या वस्तूंचो भोव मोगाळ मजतदार आनी पातेणेचो पालक म्हूण विंचून काडटां. आनी केदींच तुका सांडचो ना म्हूण आनी हेरांनी तुका मान दिसो करतलो म्हूण तिरनिचेव करतां. आतां तुज्या मानताच्या आसऱ्या भितर म्हाका काणगे आनी दवर तुजे संगी म्हूण हांव तुजे लागीं लालेवन मागतां. हांव सदांच तुजो चाकर म्हणल्या वरी सर म्हज्या करण्यांनी म्हाका कुमोक कर. जेजू आनी मोरये कडेन म्हजे पासत विनंती कर आनी भोवकन म्हज्या मरणाच्या तणीर कळनासतना म्हाका बुजवण आनी बळ दी. हे आंकवाऱ्याच्या राखण्या आनी बापा भाग्यवंत जुजे, जेजू क्रिस्ताक त्याच खताविणपणाक आनी मरयेक आंकवारीच्या आंकवारीक तुज्या विश्वासी राखण्या खाल घेवंक तुका फावो जालें. ह्या तुज्या प्रिती मोगाच्या जेजूक आनी मरयेक मुखार घालून तुजे कडेन मागतां आनी परातां आनी सर्व अनितळायांतलो म्हाका राखून निर्मळ मनान, नितळ काळजान आनी निश्कळ कुडीन जेजूची आनी मरयेची सदांकाल सर्व निश्कळपणाची सेवा करूंक म्हाका फावो कर. आमेन. बापसाहेबाच्या इराद्या पासत आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. मणिपुरांत शांती स्थापन जावचे खातीर सोम्या लागीं आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. सबार आमच्या भावा भयणींनी तांच्या कश्टा आकांता वेळी ह्या मागण्याच्या संदर्भार तांच्या इराद्या खातीर, तांच्या तेसावा खातीर मागोवंक विनवणी केला. सर्वांच्या तेसावा खातीर सर्वेस्पर देवा लागीं आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या मागण्यांत सदांकाल वांटो घेवच्या सर्व आमच्या भावा भयणींच्या तेसावा खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर मागया. सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर ती धाराळ वचून दीत.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 16 तारीख, हंगेरीचो स्टेफान. हंगेरीचो मुख्यस्त जेजाक जल्मल्ल्या स्टेफानाचें जल्माचें नांव वाक. 985 इसवेंत बापूय तशें पुताक प्रागाच्या आर्च बिस्पान पवित्र स्नान दिलें. पवित्र स्नाना वेळा पयल्या मार्तिराचें नांव स्टेफान घेतलें. 20 वर्सां प्रायेर तो बवेरियाचो श्रेश्ठ सरदार हेन्री तिसरोचो भयण जेसे लागीं लग्न जालो. ताच्या बापायच्या मरणा उपरांत ताका पापा सिल्वेस्टर दुसऱ्या तावन हंगेरीचो आपोस्तलीक राय म्हणलें बिरूद आनी कुरव लाभलो. ह्याच वेळार ताच्या राजांत क्रिस्तांवपण विस्तारचे खातीर 10 जाण बिस्पांक आनी परगावी मठवाश्यांक मेळोवंक ताका परवानगी लाभली. फ्रांस आनी इटली आनी प्रत्येक जावन जर्मनीतावन जायते याजक आनी धार्मीक आयले. गांवांत वस्तेक आयिल्ल्या जर्मनीच्या सरदारांनी आनी मंथनाच्या कुटुंबाच्यांनी सयत भावार्थ विस्तारावंक कुमक केली. 1000 इसवेंत नतालाच्या फेस्ता दिसा कुरवार करच्या वेळा ताणें हंगेरीचो देश भाग्यवंत आंकवार मरियेक समर्पिलो. हंगेरीच्या पयल्या क्रिस्तांव रायान देशाक एक जाणवये बरीत क्रिस्तांव संविधान स्थापीत केलें आनी अनबळती विरोधपण हुमटोवन सोडलें. 10 शहरांक एक इगर्ज बांदूंक आनी बिस्पान नेमक केल्ले याजकाक आदार दिवच्याक जागो आनी कामेलेची वेवस्था करूंक डिक्री दिली. गरजेची पुस्तकां बिस्पातान ताणें घेतली आनी इगर्जे बांदपाची जाय जाल्ल्यो सवलत्यो ताका वदक्षिल्यो. स्टेफनान रोमांत, रावेन्नांत आनी कॉन्स्टंटिनोपलांत यात्रिकांक रावोवंक वस्तेघरां आनी जेरुसलेमांत एक कोवेंत बांदयलें. 1030 आनी 8 ऑगस्ट 15 वेर स्टेफन मरण पावलो. 1080 आनी 3 इसवेंत पापा सांत ग्रेगोर 7व्यान ताका आनी ताचो पूत अमेरिकाक सांत म्हूण पासारलो. तो हंगेरीचो श्रेश्ठ सांत आनी वीर म्हूण नांवाडला. ताचो उजवा हात आजुनी कुसान आसतना उरला. तो देशाची मोलादीक रेलीक कशें बुडान मरियेच्या एका श्रेश्ठ इगर्जेच्या एका कोपेलांत सांबाळून दवरला. नियाळ. ह्या जिवितांत खालतो जा, तवळ उपरांतल्या जिवितांत देव तुका जिवंत उठयतलो. सांत स्टेफान. ये भाग्यवंता सुसे, देव मायेच्या पोती, सर्गींच्या सोबीत फुला, पदवेदार शेरोती, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका. ये भाग्यवंता जुसे, क्रिस्ताक पोसक्या बापा, रक्तान ताच्या सोडयल्या, जातो बापय भोगता, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका,
भाग्यवंता सुसे देव कुटुंबाच्या धन्या विस्नार देणी बेसावा वाटून धाडतो आमकां जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.